दिल्लीचो सरकार इतले स्किम्स दिता, इतले बेनिफिट्स दिता. आमचे सरकार जे गरीब जनतेक जे आसा खूबशी स्किमी दिता. नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या डिबेटीत तुमकां सगळ्याक येवकार. आता आमी नांव दिलां पावर डिबेट. 3 कारणां खातीर. एक म्हळ्यार पावराचेर डिबेट, लायटीचेर. दुसरी म्हळ्यार म्हाका तांकां पयल्या दिसता पावरा खातीर डिबेट. आनी तिसरी गजाल म्हळ्यार पावर डिबेट, खडेगांठ डिबेट. कारण जो बिल्डअप ह्या डिबेटीचो जाला फाटलीं 2-3 सप्तकां, ताका लागून ताका पावर डिबेट, खडेगांठ डिबेट जर म्हळें जाल्यार चूक ठरची ना. म्हाका आज दिसता म्हजे दोनी सायडीच्यान कोण आसा ते इंट्रोड्यूस करून दिवपाची गरज ना. अख्खी गोंयाक खबर आसा. सगळ्यांत पयलीं आसात आम आदमी पक्षाचे गोंयाचे फुडारी वाल्मिकी नायक. वाल्मिकी, वेलकम. आनी दुसरे आसात गोंय राज्याचे वीज मंत्री निलेश काब्राल. सो हांव स्ट्रक्चर खूब सिंपल आसा ह्या डिबेटीचें. स्ट्रक्चर इतलेंच, ते ओपनिंग रिमार्क्स करतले. ओपनिंग रिमार्क्स करतकीर त्या ओपनिंग रिमार्क्सां भितर जर मुद्दे कितें आसात जे तांकां एकामेकाचे खोडून काडपाक जाय, ते खोडून काडपाक तांकां वेळ मेळटलो. ताचे उपरांत त्या मुद्द्यांचेर जर म्हाका जर कितें प्रश्न आसात, हांव क्विकली ते 2-3 प्रश्न विचारतलो. आनी हांगा गोंयभरची मिडिया आमच्या मुखार आसा. गोंयभरच्या मिडिया वेगवेगळ्या, फक्त पेपर, चॅनल, सोशल मिडिया, वेबसायट, सगळ्यांचे पत्रकार हांगा आसात. तांचे कडच्यान आमी 5 ते 6 वेचीक प्रश्न घेतले जे ते वाल्मिकी आनी निलेशा विचारपाक शकतले. इतले कॉम्पॅक्ट स्वरूप दवरलां. मागीर दोगी जाणां कडेन एकच विनवणी. ऑलरेडी वर्ड्स एंड टेम्पर्स आर फ्लायींग हाय, सो लेट देम नॉट फ्लाय हाय हियर. सो नो क्रॉस टॉकिंग. लेट ईच पर्सन गेट इज ओन टायम एंड ओन स्पेस. हांव सगळ्यांत पयलीं वाल्मिकी सुरवात तुजे कडच्यान करता. एंड विथ अ व्हेरी बेजीक क्वेश्चन की वाय डू यू थिंक दॅट डेल्लीज पावर मॉडल इज बेटर दॅन दॅट ऑफ गोवा? गो अहेड. पयलीं म्हळ्यार आज हांव फक्त आम आदमी पार्टी तर्फे न्ही, पूण एक आम आदमी तर्फे आयला, एक सामान्य गोंयकार, सगळ्या गोंयच्या जनतेच्या तर्फे आयला. आनी हांव पयलीं म्हळ्यार बाब आमचो मिनिस्टर सर बाब निलेश काब्रालाक थँक्यू म्हणटा. इतले दीस आमी आयकूंक आयिल्ले की मिनिस्टर जे आसा ते फक्त मिनिस्टरा कडेन उलयतले, पूण तुमी तो प्रोटोकॉल म्हणलो आनी हांव मिनिस्टर ना, MLA ना, तुमी सामान्य गोंयकारा कडेन उलोवपाक तयार जाले. त्या खातीर तुमचो हांव आभारी आसा. आनी म्हाका दिसता फाटल्या 9 वर्साचे जो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आमी पळयला, पयल्याचदा केन्ना तरी सरकार सामान्य गोंयकाराचो आवाज आयकुपाक तयार जाला अशें दिसता. सो दीस इज अ व्हेरी गूड थिंग. आय एम लुकींग फॉरवर्ड टू दीस डिबेट. ही डिबेट कितें तें पयलीं आमी क्लियर करुया. पयलीं म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसीक नीड. विजा शिवाय आमचें लायफ चलत ना, घर चलना, धंदो चलना, कांयच चलना. चीप आनी रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जी आसा दॅट इज अ रायट ऑफ एवरी कॉमन मॅन. सगळ्या गोंयकाराची एक रायट ही. आनी ही रायट दिवपाची जबाबदारी ही सरकाराची. चीप एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी. आनी ही जर आमी क्रायटेरिया पळयली ऑफ वॉट इज अ गूड मॉडेल ऑन दीस क्रायटेरिया, जाल्यार म्हाका दिसता देशान आज 2 मॉडेल गोंयकारा समोर आसा. एक आसा तो केजरीवाल मॉडेल आनी एक आसा तो भारतीय जनता पार्टी मॉडेल. दिल्लीचो आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल मॉडेल कितें म्हणटा, तुमचो जर 200 युनिट पर्यंत तुमी कन्ज्यूम केलें जाल्यार तुमचें बील 0. 200 युनिट पर्यंत वीज इज फ्री. हें म्हाका दिसता गोंयकारांक हांव मुद्दम सारकें दाखोवंक सोदता, कित्याक तुमी हें केन्नाच पळोवंक नासतलें. 0 इलेक्ट्रिसिटी बील. 177 युनिट कन्जम्पशन आसलें तरी 0 इलेक्ट्रिसिटी बील. दीस इज हिस्टॉरीक, ऐतिहासीक. हें केन्नाच म्हाका देशान खंय जाल्लें दिसूंक ना. आनी तसोच हो गोंयचो इलेक्ट्रिसिटी बील तितलेच 180 युनिट कन्ज्यूम केल्ले. 500च्या ऑलरेडी वयर गेल्लो आसा. खरें म्हळ्यार एनर्जी चार्जीस हातून आसा 300च्या कमी, पूण फिक्स चार्जीस आनी इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी, मिटर रेंटल, FPPCA सगळें आलें लसूण कोथमीर घालून 500च्या वयर गेल्लें आसा बील. फक्त 180. ताच्या मागीर केजरीवाल मॉडेल कितें म्हणटा, 200 ते 400 जर तुमी कन्ज्यूम केलें जाल्यार जितलें बील जाता ताजें फक्त 50% दिवपाचें. यू गेट कंप्लीट 50% डिस्कावंट ऑन ऑल युनिट्स कन्ज्यूम बिटवीन 200 and 400 युनिट्स. हो एक पळय कुडचडेचेंच बील हाडलां हांवें मुद्दम. हाणें कन्ज्यूम केला 336 युनिट्स. 1000 पर्यंत पावलें बील ऑलरेडी. आम आदमी पार्टीचो सरकार आशिल्लो जाल्यार केजरीवाल मॉडेला प्रमाणे हें बील 400च्या कमी आसपाचें. 200 ते 400 युनिट जे आसा
73% ऑफ गोवन्स विल बेनिफीट इफ Okay. ही मेक्स इट फ्री. ओके. आणि सॉरी 200 पर्यंत आणि 200चे 400 जे आसा आणि एक 20% विल बेनिफीट. 93% ऑफ पीपल विल बेनिफीट. निलेश हें आयकुपाक बरें दिसता. हय सगळें बरें दिसता कितें करया ताका फुडल्या लोकांनी डिसायड करूं कितें करपाचें तें. पूण एक गोश्ट म्हाका दिसता सगळ्यांक सांगपाक जाय की आय विल जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाजेर एक चर्चा जालो की प्रमोद बाबाक कित्याक हांवें रिक्वेस्ट केलो मातशें कंडक्ट कर म्हणून. कित्याक सगळे मिडिया आसा कितले लोक आसा सगळे एक्सपिरियन्स आसा मिडिया. हांव वॉट्सॅप फेसबुकाचेर हांव पळयतां. मी आय नॉट एक्टीव म्हणल्यार हांव तेजेर पोस्टिंग करना पूण आय सी ऑल मेसेजीस. आनी थंय कोण तरी एक्टिविस्ट म्हणपाक लागलो की हू इज गोइंग टू बी द मॉडरेटर आनी मॉडरेटर कोण जावचो हेजे तेंचे सजेशन आयली की प्रमोद बाब इज न्यूट्रल मॉडरेटर म्हणून हांवें प्रमोद बाबाक रिक्वेस्ट केलो. सो दॅट इज वाय प्रमोद इज हियर. इज नॉट एज प्रुडंट बट एज अ मॉडरेटर टू मॉडरेट ऑन द डिमांड ऑफ सम एक्टिविस्ट हू आर फेसिंग ऑन द social media that who is going to moderate, whether it will be my sided or he sided. But the name sided coming, but Pramod should be a moderator who is neutral. So that is why Pramod. This is the first thing. आता वयता ते इलेक्ट्रिसिटी चेर आमचे वाल्मिका बाबान सांगला पळय गोश्टी खूब बऱ्यो आसता. म्हजे कडेन बिलां आसा हांव सांगता पूण पयलीं म्हाका लेट अस सी दॅट द डॉमेस्टीक कन्जम्पशन ऑफ LTD म्हणजे डॉमेस्टीक कन्जम्पशन ऑफ गोवाज कितले कन्जम्पशन. पीपल हू कंज्यूम लेस देन 400 units are almost 21%. Less than 200 units is 38%. And above 400 units is 39, almost 40%. So this is the breakup. Breakup आमचो गोंयचो कन्जम्पशनाचो हे डॉमेस्टीक. कमर्शियल कन्जम्पशनाचे हांवें कित्याक सांगता तें मागीर सांगता. कमर्शियल कन्जम्पशनाचे आमचे ब्रेकअप जो आसा बिलो अप टू 200 म्हणजे बिलो 200 59.28%. आणि 400 युनिटाचे भितर म्हणजे 200 आणि 400 भितराचे 13.36 आणि 400 युनिटाचे 27.36 इंटू फॅक्टरी ना कमर्शियल LTC म्हणजे आम्ही कसे LTD म्हणटा पळय लो टेन्शन डॉमेस्टीक हे आम्ही म्हणटा पळय LTC लो टेन्शन कमर्शियल. म्हणजे तुम्ही पळया हे 60% जे 200 युनिटाचे सकल कंज्यूम करता आम आदमी पार्टीक दिल्ली कांयच ना. ते हांगा गोंयांत ते दिवपाचे ना. फाल्यां जर ते गोंयांत येयले म्हणटा ते भशेन हे डॉमेस्टीक जे 59.28% LTD म्हणटा पळय तांकां कांय स्कीम ना सद्याक तरी. आनी कित्याक ते सांगता तुका आतां म्हाजे कडेन बिलां हांगा आसा वेगळे वेगळे बिलां आसा म्हणजे वीच स्टार्ट्स वॉट ही सेज फ्री दिता पळय तेजेर म्हजे बिलां आसा. आतां फ्री म्हणटा पळय गोंयची का दिल्लीची दोनी आसा. गोंयची आसा आनी दिल्लीची आसा. दोनूय हाडल्या हांवें कित्याक गोंयची दाखयले म्हूण जावचें ना आनी दोनूय दाखोवपाक जाय न्ही तांकां. सो ही दोनूय बिलां आसा. आमचो रेशियो वायज वयता फ्रॉम द लोवस्ट टू द हायस्ट. जे म्हाजे कडेन हांगा एक बील आसा दिल्लीचें नांव नाका एक्चुअल बील आनी 166 युनिट्स कंज्यूम केल्या. तेजें बील जनरेट जालां खंयचे कंपनी पळय टाटा पावर कंपनी आसा पळय जनरेट केलें बील. आतां हेका तेणें पयशे भरूं ना हांव मानता तेणें पयशे भरूं ना पूण ही हॅज नॉट पेड द मनी बट हू हॅज पेड द मनी द स्टेट गव्हर्मेंट हॅज पेड द मनी. इट इज नॉट दॅट द बील इज नॉट जनरेटेड बट द बील इज जनरेटेड हाव. आतां हो बील जनरेट जाल्लो आसा तेजें कन्जम्पशन आसा 166 युनिट्स आनी तेजे आसा 662 रुपीज. बील जनरेट जाला ते मनशान फारीक करूं ना दिल्लीच्या गव्हर्मेंटान फारीक केलें पूण बील जनरेट जालां. आतां तेका कन्जम्पशन पर युनिट कितलो पडलो 3 रुपीज 98 पैसा. तशेंच म्हजें गोंयचें बील आसा हांगा जे ऑलमोस्ट 160 युनिट्स कंज्यूम केला तेजो कन्जम्पशन जालें सगळे तेजे पळय तेंचे तो मागीर लसूण बसूण म्हणटालो पळय तेंचे लसूण बसूण खूब आसा. हांव तुका दाखयता इवन तेंचे कडेन पयशे ना तेंचे पेन्शन ट्रस्टाक दिवपाक. ते पेन्शन ट्रस्ट सरचार्ज आनी फिक्स चार्जीस इलेक्ट्रिसिटी टॅक्स 5% पावर FPPS चार्जीस म्हणून आसाच आमचे आनी तेंचे हेंचे लसूण बसूण खूब आसा न्ही. आतां हे बील इट इज 3 रुपीज 98 पैसा पर युनिट फॉर कंजम्पशन बिटवीन बिलो 200 वेर दे आर गिविंग फ्री. आय एडमिट दे आर गिविंग फ्री. हू इज पेईंग इट इट इज अ स्कीम. लायक आमच्या गोंयांत कशी आमी स्कीम केल्या स्कीम को गिव गृह आधार स्कीम टू गिव लाडली लक्ष्मी स्कीम टू गिव तुझे बाकीचे DSS. इट इज अ स्कीम क्रिएटेड बाय द दिल्ली गव्हर्मेंट वेर bills are raised but they are getting offset in the scheme. But what is the debate upon is the
इज द कन्झम्पशन म्हणजे युनिट पर युनिट कितले पयशे लागता. पर युनिट पयशे लागता गोंयांत 2 रुपया 10 पैसे आणि त्यांचे लागता 3 रुपीज 98 पैसा. पळय सॅम्पल आसा हांव म्हाका दवरता एक जाल्यार जालें ना 2 मिनटां घेता न्ही एक्स्ट्रा. इतली चड घेना ना ना मातशें 2 मिनटां घेता कित्याक ताका कळपाक मागीर तांचो दुसरो आहा न्ही स्लॅब 200 400 50% दिता म्हणटा पळय ते बेगीन ना ना बेगीन जायना ते सारकें सांगपाचें लोकांक रावल्या म्हाका एक वर लावपाक लावलो म्हाका काय प्रॉब्लम ना आनी कोणाकूय प्रॉब्लम आसचें ना गोंयांत आनी तेकाय आसचो ना दिसता म्हाका. पण तेका आसा जाल्यार मागीर तेका वचो हांव बसता म्हाका टायम खूब आहा. ताका प्रॉब्लेम ना काय प्रॉब्लेम ना काय प्रॉब्लेम म्हजें कितें आसा की आतां दुसरें बील जे म्हजे कडेन आसा हे 250 जे गोंयचें बील आसा 250 युनिट्स कन्ज्यूम करता एबाव 200 म्हणजे तेंची स्कीम कितें आहा 50% दिता पयशे गव्हर्मेंट. आतां आमचे आमी फुकट दिना आमचे कितले पर युनिट जाता 2 रुपीज 31 रुपीज म्हणजे तो स्लॅब आसा पळय एवरेज 2 रुपीज 31 पैसे जाता एवरेज. आनी तेंचो जाता एवरेज 4 रुपीज 23 पैसा एवरेज बिलाचेर. आतां ते तेजे 50% दिता म्हणजे कितले दिता 2 रुपया 11 पैसे दिता पोतून आनी 2 रुपया 11 पैसे फारीक करता कोण 200 ते 400 युनिटाचे मनीस. आतां हे आमी कितें दिता 2 रुपया 31 पैसा मग कसली आनी स्कीम ती. सो म्हजें सांगपाचें हे 2 गोष्टीचेर ना जाऊं ना एकूच आनीकूच टायम आहा हय लोकांक इतली फिगर्स मारून कन्फ्यूज करनाका. तूं न्यूट्रल जाल्यार मागीर ओके रावंक पडला. बरोबर सामकें तुवें सर्टिफिकेट दिलें म्हाका. वाल्मिकी जस्ट लोकांक कळपा खातीर हांव सादे शब्दां भितर विस्कटावणी करता. तो म्हणटा की तुमी घरांतल्या मनशाक सांगतात की आमी तुजे कडच्यान पयशे घेनात पण सरकाराच्याच तिजोरेंतल्यान काडून डिस्कॉम्साक पयशे दितात. हाजो अर्थ इव्हेंच्युअली इफ द इंडिविज्युअल इज नॉट पेईंग the public is paying but eventually the public is paying. That is your argument, correct? Okay, how do you respond to that? ओके पयलीं म्हळ्यार आनी आमी म्हणिल्लें 93% पीपल वूड बेनिफीट फ्रॉम आम आदमी पार्टी मॉडेल. ते म्हणटा ना फक्त 60% म्हळ्यार कमी लोकांक दिवचें पडटलें हे स्कीम तांकां. तुमी म्हणटा तुमची रेटूय कमी आसा मागीर तुमकां इट शूड बी मोर इजी टू गिव दीस फ्री स्कीम. वी हॅव अग्रीड दॅट इलेक्ट्रिसिटी इज अ बेसीक नीड इट इज अ बेसीक रायट ऑफ कॉमन मॅन. तुमी तुमकां आनीकूय इजी आसा इजियर देन दिल्ली गव्हर्मेंट. तुमी कित्याक करिना. दुसरें म्हळ्यार ते म्हणटा बील जनरेट जाता पूण आम आदमी दिना आम आदमी पार्टीचो सरकार दिता केजरीवाल भरता. भरूनय न्ही कितें आसा भरपाक. प्रमोद सावंताक सांग न्ही गोंयच्या आम आदमीचो बील भर म्हणून वॉट इज द प्रॉब्लम. कोणेय दिले म्हणून ना एकूच मिनिट आय नॉट फिनिश. हांवें स्टार्टिंगाक म्हणिल्लें चीप अँड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी इज द रायट ऑफ एवरी गोवन. चीप आनी रिलायबल आमी अजून पर्यंत चिपारूच पावले. हांव रिलायबलूय सांगता. आम आदमी पार्टीचो सरकार फक्त फ्री इलेक्ट्रिसिटी ना इट गिव्स रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी. आज दिल्लीक अशी परिस्थिती जाल्या की इन्वर्टर आनी जनरेटर वाल्याचो धंदो बंद जालो. आमी येवच्या पयलीं सबंद दिल्ली भर खंयच्या मार्केटान वचात ते तांबडे कलरचे होंडाचे जनरेटर गर्र करून चालू आसताले इतले पावर कट जाताले. गोंयान सगळ्यांगेर इन्वर्टर नाल्यार जनरेटर आसता. म्हज्या घरान इन्वर्टर आसा म्हज्या ऑफिसान इन्वर्टर आसा तुमच्या सुद्दां घरान इन्वर्टर आसतलो तुमच्या ऑफिसान जनरेटर आसा हांवें पळयलां. तर हे इन्वर्टर आनी जनरेटर जाय कित्याक बिकॉज द सप्लाय इज नॉट रिलायबल. आज खंयचोय तुमी पावर कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एडवर्टायज पळयात व्हडले हातून बरयल्ले आसता जनरेटर बॅकअप अवेलेबल. वाय इज जनरेटर बॅकअप अवेलेबल बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इन गोवा प्रोवायडेड बाय मिस्टर काबराल इज नायदर चीप नॉर रिलायबल. ओके तर हे 2 मॉडेल जे आसा केजरीवाल आनी भारतीय जनता पार्टीचे बरोवपाचे आन्सर करता म्हाका सामकें 2 पॉयंट स्पेसिफीक. पयलो पॉयंट कसो तूं सांग. पयलो पॉयंट ताका सादो की आमी जर करता म्हणटा तुमच्यानी कित्याक करपा जायना नंबर 1. आमी दुसरी मागीर आमगे लायट परत वत्ता जे उलोवया ते उलय स्कीम जी म्हणटा पळय सी एवरी गव्हर्मेंट वेगळे वेगळे स्कीम करता. तेंची गव्हर्मेंटान ती स्कीम केल्या ती आमी कित्याक करपाक जाय. पूण आमचे गव्हर्मेंटान खुबशे स्कीम केल्या ताणें केल्या विचार मग ताका पयलीं. सो ह्यो गोश्टी नाका. ही स्कीम तो फुकट दिना. ही स्कीम तेणी केल्या की फुकट दिवपाचें पूण बील जनरेट जाता. अरे बील जनरेट कित्याक जावपाक जाय. तो जर फुकट दिता जाल्यार बील कित्याक जनरेट जावपाक जाय. सो बील जनरेट जाता तेणी स्कीम केल्या आमी स्कीम केल्या आमी गृह आधार केल्या लाडली लक्ष्मी केल्या खूब स्किमी केल्या. तो तेजेर उलोवपाक जाय न्ही. तो फुकट दिता म्हणपाक जायना. आनी वयल्यान तुका दाखयला की ते फुकट 50% दिता म्हणटा पळय ते आमचे रेटी परसच आसा. म्हणजे आमी ऑलरेडी रेट जी आसा तेंची 3 रुपीज 98 पैसे जाता तितले 50% दिल्ली सरकार दिता
आणि आमचे बिल आसा तर ₹2.10 म्हणजे ऑलरेडी 4 रुपयाचे 2 रुपया 10 पैसे आम्ही चार्ज करता, तर तो 200 युनिटाचे झाले, एक झाले. Second point. दुसरं रिलायबिलिटी म्हणटा पळय, आय एम एक्सपेक्टिंग, आय हॅव नो से अबाउट दॅट. वाय? बिकॉज नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिल्ली गव्हर्मेंट थंय बिजली खातें चलयना, तेणी आउटसोर्स केला. दे हॅव आउटसोर्स इन टू प्रॉफिट मेकिंग. म्हणजे ते 3-4 कंपनी आसा, नांव नाका, पूण ते 3-4 कंपनी थंय प्रॉफिट मेकिंग बिजनस करता. आमचे गोंयचे गव्हर्मेंट अजूनही आउटसोर्स करूं ना. मानता की आमचे गव्हर्मेंट आमकां प्रॉफिट करपाचें ना तेजेर, कित्याक तेंची कंपनी प्रॉफिट, तेंचे शेअर आसता, तेजे पयशे आसता, ते ऑनलायन म्हणजे पयशे कलेक्ट करता लोकां कडेन, शेअर मार्केट काडले आनी इन्वेस्ट करता. आज आमी हें करूं ना. कित्याक हे जे हांवें तुका दाखयला पळय ₹3.98, 2 रुपया 10 पैसे, हे आमी कित्याक करूंक पावले? कित्याक आमचो मॉडल जो आसा इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग मॉडल. आमचो मॉडल आमचे गव्हर्मेंट स्वता चलयता. गव्हर्मेंट इज नॉट इन द बिझनेस ऑफ मेकिंग मनी. इट वॉट एवर रेव्हेन्यू जनरेट जाता तो ऑफसेट जाता सॅलरी. सो दॅट इज वाय वी आर एबल टू गिव्ह एफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी. येस, आय एग्री टू हिज पॉईंट that as of today we are not able to give 24 hours continuous supply because of reasons of infrastructure. But I can assure you, आता कितें जालां, म्हाका 2 वर्सां जालीं, फुडल्या म्हाका 5 वर्सां खबर ना, म्हणजे आफ्टर 2000 म्हाजें 1 वर्स उरलां. आय कॅन एश्युअर यू दॅट वी वील वर्कआउट. आनी म्हाज्या घरा कडेन इन्वर्टर ना, जनरेटर ना, हांव कॅलिफाय करता, तो पात्र लोकां कडेन आसता शकता. म्हाज्या घरा कडेन ना, म्हाज्या घरा कडेन ना, म्हाज्या घरा कडेन इन्वर्टरूय ना, जनरेटर ना. सामान्य लोकां भशेन हांव रावता. माझी लायट गेली, लोकांची लायट गेली, म्हजी लायट वयता, हांव तेजेर आनी कमेंट करना. दुसरी गोष्ट जी आसा की जे हांवें सांगलां, आय एडमीट दॅट आमच्या गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चराचे कॅपेसिटीचेर जी आसा डिस्ट्रिब्युशन, आज तामनार लायन हांव हाडटा. वॉट इज द रिजन? इज बिकॉज आमी गोंयांत लायट तयार करना. इन्फ्रास्ट्रक्चर होच न्ही तो 24 वरां दिवपाक. सो आज आमचे जे लायटी येता तेजेर उलोवं आनी 2 मिनटां घेवन जालें. म्हणजे हांव आनी फुडें सांगू ताका फाटी फुटतले मागीर, ताका फाट्यांनी फुटपा नाका. म्हणजे क्लियर जालें तुजें सामकें. वेलवेगी क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. आणि ताणें काडला तोच मुद्दो की अल्टिमेटली तुमी दिल्लीचो मॉडल सांगता. तुमगे जर दोगी जाणांली भाशा जर आयकली जाल्यार म्हाका दिसता की तुमी प्रॅक्टिकली आमी हें फ्री दितात वर्सीस तुमी तें फ्री दितात. हें सद्या डिस्कशन चलना. तुमी हें फुकट दितात, आमी हें फुकट दितात. म्हाका एक गजाल सांग, हें जे डोल्साचें राजकारण आसा तें राज्याच्या तिजोरेक परवडपाचें आहा. कारण तुमी सांगतात आमी हें फुकट दितात, उदक आनी लायट फुकट दितात, तो म्हणटा आपूण गृह आधार दिता, आपूण लाडली लक्ष्मी दिता. हें फुकट दिवप बरें आहा, पूण परवडटा गोंयची तिजोरी तरी पयल्या म्हाका सद्या परवडटा अशें दिसना. फाल्यां जर तुमी तुमचें जर सरकार आयलें, तुमी हें परवडेबल कशें करतले? भ्रष्टाचार करचे ना. इट इज व्हेरी सिंपल. दिल्लीक आमी सगळें दिवंक शकता कित्याक आमी भ्रष्टाचार करिना. हांव पयलीं म्हळ्यार तांचो पयलो पॉयंट एड्रेस करता. तांणी म्हणलें आमी स्कीम कांयच दिना म्हणून. हांव सांगूंक सोदतां आमी गोंयच्या पेक्षा बऱ्यो स्किमी दिता आनी एका परिवाराचेर 1 किंवा 2 स्कीम लिमीट कांय नासता. देर इज नो लिमीट. सिनियर सिटीजन पेन्शन 2000, विमेन इन डिस्ट्रेस 2500, स्पेशल नीड्स लोकांक 1500, दिल्ली लाडली स्कीम 35000, विडोज डॉटर मॅरेज 30000, फ्री रायड्स फॉर वुमन इन बस एंड मेट्रो हे सगळ्या बायलांक. ह्यो सगळ्यो स्किमी आसा. दिस इज सिमिलर टू गोवा एंड बेटर देन गोवा. दुसरें म्हळ्यार हांगा स्कीम घेवपाक तूं एक तर भाजपाचो कार्यकर्ता आसूंक जाय, नाजाल्यार MLAचे वचून पांय धरचे पडटा. सारकें काय ना? दिल्लीक तशें ना. दिल्लीक आमी डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस दिल्या. तुमी 1076 हो नंबर दनपाचो, सरकाराचो मनीस तुमच्या टायमार सांगिल्लो तुमच्या घरा येता, तुमचे सगळे फॉर्म कलेक्ट करता आनी व्हरता. खंयच्या MLA कडेन भीक मागची पडना. सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तुमी म्हणटा स्कीम दिता बरें आसा, तुमी दिता तें बरें आसा, पूण जेन्ना लोकांक सगळ्यांक चड गरज आशिल्ली कोविडाच्या काळान तुमी स्किमी बंद केल्यो, त्या वेळार सगळ्यांचे इनकम बंद जाल्ले, बिझनेस बंद जाल्ले, जॉब्स गेल्ले, तेन्ना तुमी स्किमी बंद कश्यो केल्यो? अरविंद केजरीवालान कोविडाच्या वेळार ह्यो स्किमी ज्यो हांवें 2000 1500 सांगल्या त्यो 4500 5000 केल्यो. कित्याक तेन्ना लोकांक गरज आशिल्ली. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन आम आदमी पार्टी मॉडेल. सेम स्किमीचे उलय. पण पयलो मुगेलो एक सादो प्रश्न आहा. तुमी हे फ्री दिता म्हणटा पळय, ते पळयल्यार तरी दिसना की राज्याची तिजोरेक परवडटा अशें. फाल्यां जर तुमगे ह्या राजकारणा भितर जर राज्याची तिजोरेचें जर घट्टण जालें, ताका जबाबदार कोण? पळय तेच म्हणटा न्ही, तूं ताका विचारप जाय. ताका विचारलें म्हणजे म्हाज्या सांगपाचें तुजें उत्तर सांगता कशें तें. पयली सुवातेर आमी जे स्कीम दिता पळय, कोणाक गरज आसा ताका दिता. म्हणजे आमची इनकम लिमीट आसा. सो आमी हेंचे भाशेन कोणाकूच दिना. हांव तेजेर सांगता तुका. तूं जर हेणी ते 200 युनिट आनी फ्री म्हणल्या आनी 400 थंय एक घरान अशी पार्टिशनां केल्या. फॅमिली एक रातचे जेवणाक एकूच कडेन वयता, पूण मिटर सेपरेट, कित्याक ताका फुकट मेळपाक जाय.
आमी तशें करूं ना. आमी एक कुटुंबा खातीर जे स्किमी आसा, जे इनकम 3 लाखाचे सकयल इनकम आसला ताका आमी 1 लाख रुपया दिता. जे इनकम जो आसा तांकां वी आर गिवींग टू द नीडी, एक्चुअल नीडी पीपल. आनी हेंचे कडेन पयशे खंयचे येता म्हाका खबर ना, तेंचे कडेन खूब येतलो पयसो, सो तांकां वाडटा. म्हणजे 200 युनिट जे कोणा कडेन टाकता यूज करपाक तांकां ते पयशे येता. सो आवर स्किम्स आर नीड बेस्ड स्किम्स. Our schemes are based on basically requirement of the social fragmentation of the society, and it is not that electricity department is not giving schemes, but we are not giving to the schemes who we are giving an overall scheme. Last budget 452 crores is given by the state government to see that the increase in electricity tariff is not come for the entire section of society, whether it is lower segment, middle segment, upper segment. I am showing you now, I know. आता पळय हे आता ना आमच्या गोंयांत दिला क्विकली 450 क्विकली जाता रे. पण क्विकली कितें जाता म्हाका एक्सप्लेन करपाक जर मेळना क्विकली मागीर लोक मागीर अंडरस्टँड जावचे ना. आतां हांवें तुका इतली बिलां हाडल्या पळय, हांवें ना सगळी कितें दाखोवपाक पडटा. 2 मिनटां दाखयता. जे युनिट जे आमचे 200-400 वयर वयता पळय, म्हणजे तेचे दिल्लीचे बील आसा तेजे 6 रुपया 11 पैसे जाता पर युनिट. तेका हे ना, म्हणजे तेका ब्रेकअप ना, तेका डिस्कावंट ना. आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 44 पैसा एवरेज. त्यांचे दिल्लीचे दुसरे मागीर लॉट आसा तो जो 800 युनिट पावलो, म्हणजे 600 वयर पावलो, ते 6 रुपीज 76 पैसा पर युनिट जाले. आमच्या गोंयांत 3 रुपीज 65 पैसा. मागीर त्यांचे वयलो लॉट जो 1000 वयर कन्झ्युम करता तेजे रावता 7 रुपीज 78 पैसा पर युनिट. आमच्या गोंयांत पळय 3 रुपीज 47 पैसा. सो हेणे आमकां सांगपाची गरज ना. एक जाली ना, एकूच अनेक क्विकली जाता. दुसरे जे आतां हे जाले कोण, हांवें तुका स्टार्टींग पॉयंट म्हजो ग्राफ दाखयल्लो की LTD हे ते फुकट दिना. LTDची परिस्थिती म्हणजे गाड्यावाले जर आसा फाल्यां आनी हे सरकार येयले न्ही, कितें जातलें खबर आहा? तेका 15 रुपया 30 पैसा युनिट आनी तेका 40 रुपीज 30 पैसा पर युनिट असले जे पळय हे बिल म्हाज्या हातींत आसा. जो गाड्यावालो हे NDLT म्हणटा तांकां, ते नॉन डोमेस्टीक LT म्हणटा. आमी हांगा म्हणटा LTD LTC कमर्शियल. ते म्हणटात त्यांचे 15 रुपया 30 पैसा युनिट जाता. आनी 40 रुपीज 30 पैसा. आनी तेचे कशें ना, एक मिनट जावं ना जालें एकूच त्यांचे. आणि वयल्यान त्या गाड्यावाल्यान कितें आसतलें जाणा, तेजो लोड जर 2 आसा तर तेका म्हणजे KW. आमचे तशें ना, आमचो युनिफॉर्म आसा आनी तेंचो 2 लोड आसा, सँक्शन लोड 2 आसा, तेका लागून 15 रुपया 30 पैसे. आनी तोच गाड्यावालो जर सँक्शन लोड 4 आसा तेका पडटा 40 रुपया 30 पैसे. ओके, पॉयंट टेकन. हांव क्विकली हांव ओपन करता सो दॅट दे कॅन आस्क दी क्वेश्चन्स. कोण विचारता पयलो प्रश्न? या मायक दी. हांव एकूच एक क्विकली टिल द मायक गोज 30 सेकंड्स. हय, तुम्ही प्रश्न जो विचारलो तो खूब म्हत्वाचो. बजेट बॅलन्स कसो करपाचो. आणि निलेश बाबान तो आन्सर केलो ना, आणि खूप कॉम्प्लिकेटेड कितें कॅल्क्युलेशनां दाखयली. बजेट बॅलन्स म्हाका जालें तुवें राज्याची तिजोरीचे हांवें सांगलें ना. बरें कळ्ळें. लेट हिम टॉक. या दिल्लीचो बजेट आसा 60,000 crores. दिल्लीची लोकसंख्या आसा 2 कोटी. म्हणजे अरविंद केजरीवालाक एका दिल्लीवालाचेर खर्च करपाक 30,000 रुपया मेळटा वर्साक. गोंयची लोकसंख्या आसा 15 लाख. गोंयचो बजेट आसा 21,000 कोटी. म्हणजे प्रमोद सावंताक एका गोंयकाराचेर खर्च करपाक मेळटा 1,40,000 वर्साक. सारकें. ह्या 30,000 अरविंद केजरीवाल कितें दिता? फ्री इलेक्ट्रिसिटी तर दाखयलीच, फ्री वॉटर, फ्री फर्स्ट क्लास एज्युकेशन, फ्री स्वास्थ्य सेवा, फ्री टेस्ट, सर्जरी एंड मेडिसिन्स, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर विमेन. कोविड स्कीम्स गोंयच्या पेक्षा तीर्थयात्रा, बरे रस्ते दितात, जॉब्स दितात. तीर्थयात्रेचेर बी पावनाका जाले 30 सेकंद. आय टेक द क्वेश्चन. मेन इम्पॉर्टंट पॉइंट हो म्हळ्यार गोंय सरकारा कडेन 1,40,000 रुपया गोंयकाराचेर मेळटा. तुम्ही आमकां कांयच दिना. हे पयशे खंय वता? स्विस बँक अकाउंटान वता काय काँग्रेसीचे? एक मिनिट. हांवें म्हज्या गोंयचो प्रोटोकॉल सांबाळलो. पावर मिनिस्टर हांव डिबेट करता तो राजीव चड्डा फड्डा, पण म्हाका काय तुमच्याच इंटरव्यून हांव तांकां आयकल्लें म्हणिल्लें की कांयच फ्री मेळना म्हणून. कितें फ्री दिलें जाल्यार आनी खंयच्यान तरी काडचें पडटा. म्हाका एकूच विचारूंक जाय, तुमी जे 13 काँग्रेस MLA हाडल्या ते फ्री आयले? कितें ते फ्री आयले? काँग्रेस MLA हाडल्या ते तूं सांगला काय आमची बिलां वाडोवन तांचे तुमी कुस्तार भरता? 13 काँग्रेस MLA जे फ्री येयल्या म्हणटा पळय
तेजे तूं इन्क्वायरी कर जाय तशी, म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. आनी तुवें पळय सांगला पळय 9 वर्सां आमचें सरकार चलता म्हणटा पळय, आमचें सरकार आनी 25 वर्सां चलतलें. बरें, तुका ओके. तापासता जाल्यार उलोवन दाखय. बरें 2022 बरें, दाखय रे. ह्या इशूच्या मागे पावर सरकार पडची ना. शिक्षणाचं सरकार 15 जागा पडची ना. पावर मॉडेलाचेर पडला 15 वर्सां. सरकार ते डिसायड, लोक डिसायड करता. देशा भितर इफ यू गो टू सी इलेक्ट्रिसिटी खंय तयार जाता, 80% इलेक्ट्रिसिटी तयार जाता देशा भितर. इवन ते वापरता तीच इलेक्ट्रिसिटी 80% जाता ती कोल बंद करून जाता. 80% तेय वापरता ती ना म्हणचे म्हाका. एक गोष्ट. दुसरी हांवें कितें केलें आमच्या गोंया भितर करपाक, आमी कोल आतांच तुमी पळयला कितें चालू आसा तेजेर उलयना, तेजेर आनीक बरें डिबेट करया मागीर. पूण जी कोल बंद करून जाय ती आमी करूंक शकना हांगा बंद करून करपाक. आतां हांव येतरी हांवें कितें केलें की आय एम प्राऊड टू से दॅट वी हॅव स्टार्टेड अ स्कीम वेर स्कीम फुकट न्ही फुकट आमी दिवंक शकना. स्कीम केली की पीपल लायक यू आपले रूफ टॉप सोलर कर. आय हॅव टच्ड एज ऑफ डेट almost 18 megawatts of power generating by solar within this 1 year period. I have got in line another 35 megawatts of power, and I can surely tell you from 0 megawatts, which were, I'm not answering, no, quickly, 0 megawatts, by the end of my term of next 1 year 2 months, we will touch at least 80, and we will also do solar panel, जे आमचे backwater asa, we will touch 300 megawatts of power before I relinquish this office. फायनल वर्ड वाल्मिकी want to फाटल्या 9 वर्सां make a करूंक statement. फाटल्या 9 वर्सां करूंक ना ते फुडल्या 9 म्हयन्यांनी करून सांगतले म्हणून परत आनी एक प्रॉमिस. तुमच्या ह्याच बजेटान ऑपरेशन्स अँड मेंटेनन्साक 400 कोटी दिल्ले आसा. तातूंचे इन्फ्रास्ट्रक्चराक फक्त 60 कोटी. 60 कोटीन कसले इन्फ्रास्ट्रक्चर घालतले तुमी? ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रिब्युशन लॉस यू आर वन ऑफ द हायेस्ट इन इंडिया. 12%च्या वयर आसा. पावर थेफ्ट कितले जाता ताजेर कोण नजर दवरिना. काय नजर दवरता आनी इग्नोर करता तें नकळो. पावर एरियर्स जे आसा ते कित्याक तुमी क्लियर करिना. स्टाफ अपॉइंटमेंट जे चलता तातूंतय पॉलिटिक्स. जानेवारीन जेन्ना ज्युनियर इंजिनियर 60 जाण घेतिल्ले तातूंचे 20 जाण कुडचडेचे. 30% वॉज फ्रॉम युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. कित्याक हांव तुमकां नांवां दिता. सर पॉइंट इज तुम्ही जेन्ना पावर मिनिस्टर जाल्ले तांचेच बरोबर तुम्ही एक इंटरव्यू केल्ली आनी सांगिल्ले फुडल्या 2 वर्सांन आपण व्हडलें करतलो. हे 2018ची गोष्ट. 2 वर्सां जाल्ली आसा. सो डू यू एडमिट यू हॅव फेल्ड एज पावर मिनिस्टर? डू यू एडमिट दॅट भारतीय जनता पार्टी हॅज फेल्ड एज अ गव्हर्नमेंट? डू यू एडमिट दॅट प्रमोद सावंत हॅज फेल्ड एज चीफ मिनिस्टर? अँड इफ ही हॅज प्लीज रिझाइन. फायनल कमेंट्स. फायनल कमेंट. आणि हांव प्रश्न विचारना ताणी विचारला. पळय म्हाजे पयलीं तुवें 9 वर्सां सरकार जालें हो तेजेर हांव उलयना. आमचो सरकार आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट सरकार. हांवें कितें केलें पळय हें तुका सांगलां आनी हांव कितें करता पळय 1 वर्सा 2 म्हयन्यांनी करता. आनी तूं पळय 20 जाण सांगता पळय. आतां म्हजे मतदारसंघाचे भुरगे जर शिकता म्हणजे म्हजी चूक न्ही. तुका जर दिसता ते शिकना. म्हाजे इलेक्ट्रिसिटी पोस्टान 84 भुरग्यांनी एप्लाय केले. तितून बरे 11 जाण सिलेक्ट जाले. हांव जर ताका 84 जाण घालपाचो ही गोष्टी चुकीची. 1 नंबर 1. सर तुम्ही आय हॅव मेंटेन डेकोरम. तू मेंटेन तुझ्या प्रश्न मागले. आय हॅव सेड माझे 84 भुरग्यांनी एप्लाय केले. 11 जाण सिलेक्ट झाले ते माझ्या न्ही. एक झाले. दुसरी गोष्ट लास्ट सांगता पळय प्रमोद बाब सरकार जो आसा आनी हांव तेजो मंत्री आसा पळय आय कॅन एश्युअर द पीपल ऑफ गोवा दॅट वी आर द बेस्ट इन इलेक्ट्रिसिटी. नो डावट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर. आमी माझे 8 महिने गेले. आय एश्युअर दॅट इन द नेक्स्ट 1 year 2 months बिकॉज वी हॅव ऑल एस्टिमेट्स रेडी फॉर अंडरग्राउंडिंग ऑफ मेजर. कित्याक आमच्या गोंयान कशें सप्लाय जाता पावर इन द डोमेस्टीक सेक्शन जे चालू आता मेन म्हणजे 400 kV लायन जायच. कित्याक आमकडे पावर नाल्यार दिवपाक मेळचो ना 24 hours. एक गोष्ट पयली लोकांनी पयली अंडरस्टँड जावची. दुसरी गोष्ट जी आसा अंडरग्राउंड केबलिंग घालून आमचे ऑलरेडी सगळे मतदारसंघाचे वा म्हणजे कुचारोज न्ही आख्खे गोंयचे मतदारसंघाचे 33 and 11 kVचे नॉट LT इज ऑलरेडी प्रिपेर्ड. वन्स इज इश्यू वॉट ही हॅज पॉइंटेड आउट अबाउट ED being collected is resolved in the next 1 month. We will take and we will do that within this 1 year. Entire with the approval of the honorable CM, we will do underground tendering where we will work, we will start executing. ओके हांव इतल्याचेर थांबता. ही डिबेट हांगा थांबयता एकाच कारणां खातीर. कारण म्हाका दिसता लास्ट जो कंक्लुडिंग रिमार्क्स जाल्यार ते बरे जाल्यात. वाल्मिकीचो प्रश्न आसा की जे 9 वर्सां जालें ना ते तुमी 9 म्हयन्यां करतले का म्हणून. निलेश बाब अजून कॉन्फिडंट दिसता की आपूण करून दाखयता. म्हाका दिसता गोंयकारांनी आमी सगळे 9 म्हयन्याक खंयच पावपाचें ना. आमी हांगा आसतले. जाय जाल्यार परत एक बार डिबेट करया तेन्ना 9 म्हयन्यांनी खरेंच कितें जाता काय जालें ना हाचेर. थँक्स अ लॉट टू बोथ ऑफ यू. मातशी क्रॉस टॉकिंग केलें बट डेकोरम सांबाळ्ळो. सो थँक्स अ लॉट गोंयकारांक. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस डिबेट. आमी हांगाच थांबतात. नमस्कार.